सो आम्ही एक 4 जणांचे डेलिगेशन घेऊन हांव ताका मेळून येयलो. सगळे डिटेलान उलोवप जालें. ताका डस्ट पोल्युशन कोल पोल्युशनाच्या बाबतींत सगळे ताका जाप विचारलेली आसा. खूब व्हडलें डिस्कशन जालें. इट वॉज ऑलमोस्ट फॉर मोर दॅन म्हाका दिसता 1 hour 15 minutes इतलें डिस्कशन जालें. आनी ताका हांवें विचारलें की बाय MPDचें इंटेंशन कितें आसा, जे लोकांक त्रास करपाचें इंटेंशन आसा काय कितें इंटेंशन आसा. सगळे कडसून असो विशय जावपाक येयला की डस्ट पोल्युशन कोल पोल्युशन जावपाक लागलेलें आसा. सो हेजेर तुमचे जे इश्यूज आसा ते कशे तुमी हँडल करतले, कशे तुमी कंट्रोल करतले. तेंच्यांनी JSW वाल्याक अडानी वाल्याकूय आपयलेले. तेंचे कडेन डिस्कशन हांवें म्हणलें तेंचे कडेन डिस्कशन मागीर करुया. पयलीं म्हाका तुमचे कडसून एज अ MPD एज अ प्रिंसिपल कंपनी जी तुमी चलयता तुमच्या अंडर ते येता, तुमचे प्रिकॉशन घेवपाचें कितें कितें साधन आसा ते आमकां एक्सप्लेन करा म्हणून. ते प्रमाणे तेंच्यांनी खुबशें एक्सप्लेन केलें. तेजे उपरांत हांवें तांकां विचारलें हो विशय आयज मुरगांव म्युनिसिपल कावन्सिलान रेज जाल्लो आसा. सगळ्यांनी थंयसर डिमांड केलो आसा की आमदारान तो इनिशिएटीव घेवचो म्हणून आयज हांव येयलोलो आसा इन द इंट्रस्ट ऑफ द पीपल ऑफ मुर्मा गोवा. हांवें तांकां सांगलें थंय गेल्या उपरांत म्हाका कळ्ळें हे कावन्सिलर जे म्हाजे वांगडा आयज येवना ते काल काय पयर खंय ताका मेळोन गेले. आय वॉज सरप्रायज सारको. आयज म्हाका एक एश्युरन्स मेळिल्लें आसा जे पोल्युशन जाता कोलाचे ते तांकां जिंदाला वांगडा अडानी वांगडा बसोन ते सॉर्ट आवट करतले एश्युरन्स दिल्लेले आसा. आनी एक्शन टेकन रिपोर्ट म्हाका दितले म्हणून सांगला. एक्शन टेकन रिपोर्ट इमिजिएटली. आनी तेज्या प्रमाणे फूल सकाळी रातचे सकाळचे फातोडीचे फूल रस्तो क्लिनींग करतले. स्पेशल कॉन्ट्रॅक्टर अपॉइंट केला ताका वाडून म्हाका मेळिल्लो आसा. कोणाक इन्चार्ज केला पळय ताका आनी तेजे कडेन कॉर्डिनेट करपाक म्हाका सांगलेलो आसा. फूल रातभर मशीन घालून लेबरर घालून फूल प्रायवेट कॉन्ट्रॅक्टाक दिलो आसा. रातचो दिसाचो हे दोनूय टायम करतले ते क्लिनींग करतले म्हणून सांगलेले आसा.